तो स्टँड आहा की सरकाराक विचार करनासतना स्टॅप मारपाची संवय ते गेले खेपे तांणी मिटर्स घालचे म्हणून मिटर पर्टिक्युलर कंपनी मिटर म्हणून चूज केली. टॅक्सीवाल्यांचे अशें हें आशिल्लें की भायर मिटर सवाय मेळटा. आतां मिटराची सबसिडी दिली, मिटराची सबसिडी दिवन आतां मिटर भायर काडटा आनी एप बेस्ड हाडटा. कळ्ळें तुका न्ही. सो हें सगळें हाडून स्थानीक गोंयकार हाका हो हे धंद्यांचो ना जाता. सो तांकां तांचे कडेन सारकें उलोवन तांचे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक कॉन्फिडन्सान घेवन सरकार स्टेप कित्याक मारना. वाय टेक स्टेप्स इन हेस्ट. हें म्हजें हें एप बेस्ड तुका हाडूंक जाय अशें जर तुवें मन केलां जाल्यार यू हॅव टू कन्विन्स पीपल. यू कांट डू थिंग्स विदाउट कन्विन्सिंग. यू हॅव टू कन्विन्स पीपल ऑन एवरी न्यू इनिशिएटिव्ह. Development should be by consent. If you feel that tourism is going to develop because app-based taxis are going to come, then you have to convince people and develop tourism by consent. You can't do it like this. की आम्ही आमच्याकडे मेजॉरिटी हा म्हणून आम्ही फोर्स करतले. इट इज नॉट द राईट अप्रोच. पण विजय एकूच म्हणलं ते तुम्ही म्हटले पळय ते मिटरांतले भायर काढून तांकां ॲप हाडपाक सोदता. म्हणजे मिटर जे हाडलेले ते स्कॅम युजलेस जालें. तो स्कॅम एक म्हणटा ते एकूच मनशाक कित्याक कंपनी एकूच मनशा कडच्यान कित्याक घेतलो जो मिटर सवाय भितर मेळटालो हो एक इश्यू जालो. दुसरो विचार करनासतना मिटर लायले. आतां मुख्यमंत्री म्हणटा तो तुवालो घालता मिटराचेर. आनी तुवालो घालता जाल्यार तुका आरटीओ कितें करता न्हिदला. तुजे एनफोर्समेंट लोक आहा ते पुलीस कितें करता न्हिदल्या ते तांकां कित्याक भरती केल्या तुमी. पूण तेंचे मिटर ते कितें म्हणटा हीट जाता म्हणून ते तुवालो घालता. फॉलो करपाक नाशिल्ले टॅक्सीवाले त्या मिटर हाडपाक कित्याक लायलो हो म्हजो प्रश्न सादो. हो आतां विचार 2 म्हयन्यांनी तुका जो आयला तो पयलीं कित्याक येवना. तेन्ना तकली चलनाशिल्ली. इलेक्शनान तकली भरिल्ली काय मतां दिवपाक ते मिटर फुकट वाडटाले. पैसो वेस्ट म्हणटा तुमी. 100% पैसो वेस्ट. विचार करनासतना पॉलिसीज करता आनी पयसो सरकाराचो पैसो वेस्ट जाता. आनी मागीर जे स्किमी जंय खरे लोकांक पयशे जाय सर्वसामान्याचें हीत आहा थंय तांचे कडेन पयशे ना.